आमच्या ओडतांतलीं फुलां रुखां झाडां बरें थंड वारें भुरग्यांक खेळूंक एक सुबीत वातावरण उतां करता. आतां आमी कशी आमची प्रकृती नाश केल्या म्हणलें पळोवया. किती तुझ्या माशाकाय पटापिये आला सिकेरामा मुजा पुताना बाईताउंत पैसे ददल्यात ये माडी येतात 2-3 माड ते तुका दिसतात गे मुकले ते पुरा रूख आसरून मुजा गळा बागलाकत एक रोड जायजे कण नाका तुझ्या मा वग्गी वग्गी मिशे आणि तुका माय कंडिता काल करताय बाये हांव केळंबे काडटे आसा सिकेरामा पुरा झाडां केळंबे माडयो माडकान सगळ्या घराक इंटरलॉक घालचें प्लॅन केला. हांवें तशें चिंतलां. कितें तुमची गजाल? खंय तर आयली दुलसीन बाई तूं? हांव मिसाक आराधन करना येयली. हांवें चिंतलां हें पुरा खाण मुकलीं झाडां पुरा खाण बरो एक इंटरलॉक घालचो म्हणून. सिकेरामानी तेंच प्लॅन केला पुरा खाण व्हडलो मारो करचो म्हणून. ही तुमची आलोचना म्हाका बरी दिसना मो. घरा म्हणसर रोड जायचे वय घराक इल्लेशे इंटरलॉक घाली जाय वय तशें म्हण आमच्या स्वार्थाक लागून सगळी प्रकृती नाश करूंक नजो. देवान हो सोबीत संसार रचलो आणि मनशाच्या अधीन दिलो. आमी उत्पत्ती ग्रंथांत वाचता तो नाश करूंक नाही बगार ताचो उपयोग कर भलायकी बरी जिणे जिवन आणि मुखल्या पिळगेक उत्तेजन दिवन रावंक प्रेरण दिता. जायत बाये तुवें सांगले बरीत आमी करता. प्रकृती उरवया भलायके बरी जिणेची येवया. उदक नासतना मनजाती आणि जायते लोक तानेंत वळवळटात. आमी आमकां जाय तितले उदक उपयोग करया उदक मेले करचे सोडया आणि आमचे परिसर नितळ दवरया. म्हणजे एक लुंगी पिंदली साहेबा तसे इल्लो वेळ झालो ते सोड लास्ट टाइम पेज का आपयला रे रुखात तू करून या बडी आमका किती आपयला ने सोंदी हां वे क्या तू पापा गया हां उठा बर घ्या ना उठा उठा कोण तुम्ही कायला अरे रुखात करून का आमका रुखात करून तुम्ही वसी यांगा जाऊ आम्हा खूप करून का रुख उठ के उठा वा काय लागे आमका घर बांधू का हे पळोवन आमचे परिसर आमी नितळ दवरया. किल्ले सुरमण घालून कापुता तशे बैसारली आम्ही सुरमण गलीचे म्हणून सांगताय आणि प्लास्टिक आणि काढून बैसरले नाही माय. ते प्लास्टिक घाल्यार पुणी सुरमण चढताने पुता. आमची टीचर सांगतली माय प्लास्टिक आणि उलपे नसो काही ते पुरा धरून काले करून जाता ते वय या उलप या खाले झाले माय माय केकी रुदा काढली. तुम्ही आला काय उलपल्या घरालो नका झालं सामान तसे प्लास्टिक उलपेले. तुम्ही काय काय दुराल बसे या आम्ही तिशीन या.
दट्टू माई काले जाल्ले जाऊन शंकुरो नाका जाल्या वस्तू उलपयतना विकल रासायनिक द्रव्या वाऱ्यांत बसतात. हे वारे सेमतल्या आमकां आनी सर्जिविकी नाना रीतीची पिडा लागतात. ते पण भविष्य माईक उस्वास काढून कळसन म्हणून म्हाका बघता. आनी मुखार मेळ्ळे वस्तू उलपय नाकान. हे प्लास्टिकांनी दोन काले करून कापता. म्युन्सिपालिटीचे सण सदांय घरांनी नाका जाल्ले वस्तू व्हरून खातात. इतलेंच नाही, तुमच्या घरात थंयसर जागो आसा थंयसर रूख सडा लावून आमचे परिसर नितळ आणि निर्मळ दवरया. करताय तू कलर करता ड्रॉइंग करताना इतको कलर भायर उडयल्यार कितले पोल्युशन जाता पळय. फुलां जाल्यार पुरा पाड जाली आनी पेपरां करूंक रूख पडतात. देखून आमी ते पाड करून असो कळ्ळें मू. सॉरी दट्टू पण ते दाडा पळगी दाडा यो पेंटाचो बालद्यो दुल्ले मेळे उदाक तू चेंबरात आवनो उदा वयच्या थोडासो टायम ते वळून वेता दिशीन आमकां कितें काले म्हणटाय डेडा तांदूळ आसले लेड्डे म्हळ्यार सिसे आनी केमिकल्स उदकान भरसून उदक पुरा पाड जाता. चे मासल्यो पुरा मरतात कोण ना. तुमचो डाडा तसोच ताका प्रकृतीचे खांय पडोवन वचोना. आनी का म्हाका एक काडया बेटाड. मम्मा हे कितें इतलो खोयर केला तुम्ही. उलपण तसो इल्लो गोबर त्या झाडांक पुनी घालता. मम्मी प्लास्टिक उलपयल्यार तसो विकाल दोर वाऱ्यान बरसता. ह्या पोल्युशना वरवीं सबार पिड्या येतात म्हणून आमची टिचर म्हणटली. आनी तसो गोबर मातयेन बरसल्यार माती पाड जाता खंय. तर आमची झाडां कशा जातीत तर छे हे म्हाका कळीत ना तुल्लने. आणि असो आवाज साऊंड पोल्युशन करनाय भुरग्यानो. परिसराचे रक्षण करचे विशीं एकामेकाक दुरसोन फायदो ना. आमची जबाबदारी समजोवया, हाताक हात देऊन वावुरया. अरे रे पुता तो कसलो वन कंपाऊंडा भायर घालनी. राईट मम्मी आमची पळयता. होय गे तर हो कसलो वन मार्गा देखीन उडे. राईट मम्मी कितें करताय तू हो कचरो हांगा उडोवन सगी. अशें उडयल्यार आमचे परिसर मेळे जाता आनी डेंग्यू मलेरिया असल्या पिडेक कारण जाता. देखून हो कचरो म्युन्सिपालिटीच्या डब्यान घालचे बरे. अरे रे तू उडय नाका हाड हांगा हाड. कसली घाण ही. कित्याक खुलपायताय. प्लास्टिक हांगा ते उडोवंक किनेसो फुलपावंक किनेसो आनी कितें करचे. प्लास्टिक खुलपायल्या वरवीं वारे विकाळ जावन कॅन्सर असल्या मारेकार पिडेक कारण जाता. देखून आमी प्लास्टिकाचो उपयोग उणे करी जाय. अंगडीक वताना वस्तुराचे बॅग हातान धरूंक जाय. होय गे आनी मुखार हांव प्लास्टिकाचो उपयोग उणो करता. कित्याक कातरताय. होरूक आमच्या घराक आड जाता. सदां हाची कोळी पडून घर सगळे मेळे जाता. हेच मनाची इराराय आयकोण पुरो जाले. अरे साईबा हो रूप बेस्टेन्स कातर नाका. हो असले वरवीं कितली सावळी मेळटा. अशे दिसान दीस रूख कातरचे वरवीं पावस उणो जावन उदकाचे समस्ये उदेतात. भुंयचे तापमान चडटा. मातीची जरवणी जाता. आमी एक रूख कातरतना 2 झाडां लावंक जाय. वय वय तुवें सांगले सारखे हांव होरूक कातरना. म्हजे लागीं थोडी झाडां आसात. आमी सांगाता मेळोन लावया गे. हा भोव बरें.
परिस्थिती आयला आमच्या गावांत. वय पळय तांचे कष्ट. धन्य देवा म्हजी भिरमत पाव. म्हाका कृषी करूंक एक थेंबो पावस येऊ ना. हांव आनी म्हजे कुटुंब उपाशींच मरतले. हांव कठीण वत काम करूंकच जायना. खंय पण विषय घेवया म्हणल्यार रूख सकट कातर उडयल्यात. अनेका कुशीन आमच्या गावांक आयिल्लो तो ग्रेस्त मनीस. हो सांगो म्हजो हांगासर हे सगळें कातरन हांवें म्हजी फाटी उबारचें म्हण चिंतला. फाल्यां जावन तूं काम सुरू कर. जाय धन्या. आमी आता कितें पण करिना जाल्यार आनीक कश्टान सांपडटले. फाल्यां सकाळी सक्कट लोकांक एकठांय कर तांकां समजुया आनी जागृती हाडोवया. इश्टानो, आमी रूख झाडां रान कातरून प्रकृतीचो नाश केला आनी आतां आमी कश्टात आहोत. अशेंच मुंदरशिल्यार मुखार आनीकय भिरांकूळ अनाहुतां घडटलीं. कसली अनाहुतां ती? दुकाळ पडटलो, वारें विकाळ जातले, गुडे दोंगर कोसलोन पडटले, आवर येवन सक्कट नाश जातले. ही प्रकृती आमकां देवान दिल्लें एक वर्त जाणें. ही पृथ्वी आमचे सर्वांचे घर, आमचे परिसर आमची जबाबदारी. आमी आता त्या ग्रेस्त मनशान रान कातरनाशे पळयचंय. सांगाता मेळून या आमी हे रूख कातरूंक बिलकुल सोडचे ना. म्हाका हे रूख कातरूंक जावचें ना. हांव पाटी वेता. आमी आता जाता तितली रूख झाडां लावन आमचे परिसर सोबीत करया, नितळ दवरया. आमी समाधानान जिवया आनी आमच्या मुखेल पिळगेक समाधानान जिवंक सोडया. देवान आमच्या जतने खाल दिल्ल्या ह्या रचनेचो आमी पोस करया, संरक्षण करया. त्या वरवीं देवाक आमी अर्घ आनी महिमा दिवया. हॅलो मावशे, कशी आहे? हा हुशार आसा. वय बारी अप्रूप. वय जानेवारी उपरांत फोन करूं नये. हा वय वय निच्या माझ्या पुताचे कादा झाले जानेवारी. आले काजार म्हणजे बारी गंमत. रोज सांग सोबत नाका. राती 12-1 वरांसर रेन डान्स कितले उदक विबाड केले करताय. वय 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 हा हाडले रिक्षा म्हाका 100 वर्सां हांव रिक्षा मायलोत. हा जायत मावशे रिक्षा मायला. हांव मागीर म्हणे फोन करता तुका. जायते. हा किती रिक्षा मा या कर्कट होता कामेळ पावलाय. आमची गाय सुटल्या. म्हाका तुमच्या बांचे उदा जाय. उदा दिवचे सवाल नाही रिक्षा मा. तुझ्या भूताच्या रोसाक रेन डान्स म्हणून 3 घंटे उदा विवाड केलाय ने. तेच उदा म्हणे आज उरले तर तुझी गत अशी जाती नसली. काल कडचे प्रद्रामा असली परिस्थिती आता म्हणून कोणे चिंतले. लॉकडाऊन नसलं जाल्यार टँकर म्हणे आड्यात आले. म्हणणार रिक्षा मा आता आमच्या बांच जाय तितले उदा आसा. तुका कितले जाय तितले वर आणि मुखार म्हणी उदा विबाड करिनासतना बऱ्या रितीन वापरया. जाय प्रद्रामा हांव एक खंडीत मतीन दवरता. देव बरें कर. उदा उरया जीव उरया. संवसारांतल्या हर एका रचनेक उदक गरजेचें जावन आसा. मनशा जिविताक जल्मातून मरणा पर्यंत उदक अत्यावश्यक जावन आसा. आधुनीक काळार भुमीच्या गर्भांत उदक उणें जाल्ल्या वरवीं आमी जागृतकायेन सांबाळचें गरजेचें. देवाने ही सृष्टी रचताना नितळ जरीचे उदक फावो केले. ह्या वळच्या उदकाक साबाचे उदक, प्लास्टीक चिलां
तोंडातले पीक घालणं या उदकाचो आम्ही विभाग केलो. तोंडातले पीक कुचक्क बाहेर थळ्यांत व्हाळांत दीस घाल्यार दिसता काळें काळें उदक. ताका मुंडास बांदून आसात हजारांची हजार प्लास्टीक चिलां. उदक वाळचें ना, बेळें जावचें ना. आमचो मोग करता, आमी तिचो दुरुपयोग करचो नाका. नितळ उदक उडोवया आनी परिसराचो मोग करूया. पळया हो परिसर दीस गेल्ले परी नासत येत आसा. रूख झाडां कातून सेवक एक बरें वारें नातले बरी जाला. हे आबा काल करना सही काय तुझे खर मारे आले बरं प्लास्टिक अंगर आसान गेला पावणातल्या बा कसुरा इंगड. हा तुम्ही प्लास्टिक काढले रे हर गेला गुलपा हर आम्ही प्लास्टिक रास केली म्युनिसिपालिटी चांग देऊ तुका हांगा उजो दिंग नी या दुराचो परिणाम मनशानी मनसाती वयर कितले मारे करसो तुका गोत्ता सागी. तुझे काय खर मारे आवे याच्यान उजो पेटले गले फाट जाता रे. ओ किती दोर घाला किती फोरणे दंडेतात की किती या दुरान राव जाईना या दोन पराच्या बरोबर नसलो खरो ना या दुरान मरताय रे वो एकलो. पप्पा तू काय गेल्ले हांगा सकल अंगडी गेल्लो अंगडी संगाडी जायची तो शेन्स जाल्यार आमचे मंगळूरू बेंगळूर आनी दिल्ली जाऊनच्या तू भावना. आब तकली गुवन पडटा ताका धाकटेरा सरशी आपोवन व्हरतात. डॉक्टरान परीक्षा करून सांगलां की आबाक धुळीची वा दुराची एलर्जी जाल्या. तशें जाल्यान आबाक उस्वास काडूंक तोंदरे जाल्यात. पळय आबा तुवें प्लास्टीक उलपयले वरवीं तुजी भलायकी पाड जाली प्रकृती पाड जाली. पयले जाल्यार आमकां सेवंक बरें वारें आसलें. आतां ही रूख झाडां कातरले वरवीं आमकां सेवंक वारें येना. या विकाळ परिसरांत आमी बाचावी जोडीचे तर आमच्या घरा भोंवतणी आमी रूख झाडां लायचे. प्लास्टीक उपयोग करचे आमी उणें करीचे आनी पब्लीक सडावत जावन पब्लीक ट्रान्सपोर्ट उपयोग करीचे. वय पुता तुवें सांगचे सारकें आसा. परिसर संरक्षण करच्यान म्हजोय पात्र आसा. वय म्हजोय पात्र आसा. वारे मेळात रावया प्रकृती उरया. भूमी किती तुझी कंत कितें म्हूण सांगचें सूर्या. ह्या मनशा कुळान ताच्या स्वार्था खातीर म्हजो विबाड केला. कळ्ळें हांव कोण. हांव भूमी. ह्या संवसारान अति सुंदर आनी सजीव राशी भरिल्ली एक मात्र ग्रह. जबाबदारीन म्हाका पसून सृश्टीचो मुकूट जावन आसच्या मनशाक देवान म्हाका ओपून दिलो. फुलां फळां आनी मोलादीक संपन्मोलांनी भरिल्ल्या म्हाका मनशांनी आसरो जावन घेतलो. पूण आतां मनशान आपूण धनी आनी समी म्हूण लेखून धन उदक आनी वारें विकाळ करून म्हाका देसवटायलें. मनीस आपल्या वावरा आनी शिकपा वरवीं बरेपण हाडटाना ताच्याक विसर तो आपणाच्या आनी हेराच्या पिडेक कारण जालो. पापा फ्रांसीस म्हणटा सवजिवीक ही पृथ्वीच एक घर. आमी तिचो मोग करया आनी मुखल्या पिळगेक ती लापच्याक राखून व्हरया. रूख झाडां लावया, नितळ परिसर रस्या, मुखल्या पिळगेक प्रकृती उरवया. कसली गांधी हळे सा हे काय करताय. हो सिंती हे सोडयता काय सोडयताय दिसने बोनी हांगा कितले गाणे ते तसा घाण्यात रावंक जायना ते काय
आले कोणी येत तो पेटो पेटो वही पेटो मेल्लो पेटो तो किती सांगा कोणंगी पेरो डंगल ह्या पेटाकला काढला देखून काले आता तो मेला नाही तो कुसला आता करते काले करचे काले उडीता अळे हांगा उडी नका अळे साहेबीने उडी नका म्हणून सांग तू कोण हो म्हजो जागो तुझो जागो सांग पुरो कुणी आ जाग्याक लगीनच म्हणजे घर असा घरात राहून जाता देखून आम्ही काले करचे दोरी कण घ्यायचे की तुका गुतू ना कोणाच्या घरा या जाग्यार तुका वार मेळ करूंक तुका अधिकार असा अळे तुका अधिकार प्रसंग नका तोंड पण निकल अळे तो पेटो घे आणि माथे भितर घाल माका पुरसत ना जाय जाल्यार तूं सुपूत खंडीत पण आज तुझ्या तसल्या विकाल मनाच्यानी गेल्ले काळे मेळे कुसुल्ले मेळ्ळे बेळशिल्ले काही म्हणून ना वाटे देगेर उडून आम्ही संच नितळवारे तुम्ही मेळ करनंत असात भूमीत देवान दिल्ल्या नितळवाऱ्याक आम्ही मालदी जालात म्हण न्ही हांव एक क्रिस्तांव जाला कितें पाद्रपा लागीन सांगताय की गुरकारा लागीन सांगताय अळे पयले आमचो पाद्रप आनी गुरकार देव जावन आसा वारे असो मेळाप करून तुका व्हिडिओ ह्या मेल्ल्या पेटाचो व्हिडिओ समेत पोलीस कंप्लेंट करून तुका कुडोव येता मात जेजून म्हणा तलवार कान गेलो तर तलवार नस मरता तशें तूं एक दीस घात पडून मरतलोय आता तो पेटा की शिंदी हांव सुपरता नाका तूं वच बाय हांव सुपरता La 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 मम्मी काले मुनी काम कसा आहे दे बाबा एक उडको बिस्किट असा la 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 अळे त्या चुडवार बिस्किट खाऊन अंगात कावार उडयला अशे प्लास्टिकावर बुंचेर उडयल्यार उदक दिवचे जाल्यार कशे बाबा परिसर मेळे जावन तू पिडे कारण जाता हे प्लास्टिक आसा पळय भारी डेंजर हाँ मम्मी म्हाका टीचरीन सांगला प्लास्टिक तेने घालूंक नजो मातयेक उदक जिराना हा वय बाबा माती हांव दाखयता मम्मी पळय उदक प्लास्टिक वयरच आसता हा वय बाबा तुवें सोमार सांगले तर आम्ही हे पूरा क्लीन करया गे आता प्लास्टिकाने पूरा काढणं नितळ करया गे हा वच बाबा वेस्ट बॉक्स मोगाच्या नाव तुम्ही आम्ही आमचे परिसर नितळ सांभाळल्या तुम्ही टॅप ऑन ब्रश करतात आणि असे गेला नेत्रामध्ये असे गेला नेत्रातले उदाक परत खाली जाऊन उदाक मध्ये योगी उदाक टॅप ऑफ करा फर्स्ट आणि ब्रश करा जाय झाल्या मला माझं टॅप ऑन इतले लागी आसा तुमचे स्कूल कारर वेचेंगे चलो नोस येत बरे एक्सरसाइज मेळटा तुमका आज आम्ही गर्ल्स स्पोर्टिंग ऍक्टिव्हिटी करूया
throwing the waste into the ground, into the soil and polluting it. Pick up everything and put into the dustbin that is there. परिसराचे रक्षण कसे करूया? नो प्लास्टिक बॉटल्स, स्टील बॉटल्स, जूट टिफिन बॅग्स, डस्टबिन्स, उद्या विभाग नका. जरा लावून. Wow! फायनली मुझे मायेच्या गावाक पावलो. थँक्स टू माय मॉम मुझे मायेच्या गावा कापून हाडल्याक. मुझे मामान सांगले बरे कितलो बरो जागो, पूर नॅचरल. मुझे मामा म्हणतली हांगा नॅचरल पॉन्ड आसात, हांव वचून थंय स्विम करता. माय मुझे मामाक सांगू त्याला स्विम करून येता. वाव, आम्हाला स्विम करता. तुम्ही जानवर धुणे उद्या पाड करतात. आंटी हांगा उस्तूर धुल्यार उद्या पाड जाता. ग्रँडमा हांगा गलीज केल्यार हे उद्या पंचायती यूज ना. हांगा कोणी नतात गे. हे बाये हो सगळो कसरो उडोवचो गे. असो लोक हे पोल्युटेड उदक यूज करून डेंजरस पिडे बली जातात. देखून हे उदक पोल्यूट जायनातले बरे पलोवचे आमचे कर्तव्य. यूज केलं उदक रुखा झाडाक उपयोग करचे. कुडाच्या घरचो तिरसून बाथरूम टॉयलेट यूज करचे. दिननित्य चटुवटिकेंक यूज केलं उदक कृषीक वापरचे. कचरो येणे त्यांना उडी नसताना कंपोस्ट करून कृषीक वापर. हे सर तुम्ही सर्वांनी उडासान दवरचे. हो मनीस पैशांच्या आशेक लागून रूख कातरता. हे म्हज्या घरच्या खर्चाक पुरो. रानांतले रूख विकल्यार म्हाका बरो दुडू मेळटा. थोड्या तेंपा उपरांत रान नास सावन रानवट मनशात कश्ट जातात आणि थोडे मरण पावल्यात. हे तुवें कितें केलें? रूख कातरल्यान आमची भुमी सकट सुकीदार जाल्या. पावस ना, उदक ना, बेळे ना. गावांत बांदळ आयला. लोक पोटाक नासतना कंगल जाला. आमची भुरगीं भुकेवन आसात. आतां सशें जाल्यार आमच्या मुखल्या पिळगेची गत कशी आशेत म्हणलें चिंतून काम उरता. हांवें कितें केलें? पयशांक लागून रान नाश केलो. देवा म्हाका बोक्षी मुजी सूख जाली. हाका एक वाट. देवाचेर भरवसो दवरन आमी सकट रूख झाडां लावया. चलया आमी. गांवचो लोक सांगाता मेळून रूख लावंक चलतात. आज आमी कश्ट काडचे पळोवन मुखार आमची भुरगीं रूख झाडांचे महत्व कितें म्हणून समजतली. रूख झाडां, गुडे दोंगर न्हय दर्यो ह्यो सर्व संगती आमच्या प्रकृतीचे सोबाय चडयतात. तशेंच प्रकृतीचे समतोलन सांबाळून व्हरूंक कुमो करतात. रूख झाडां आमच्या पृथ्वीचेर देवान दिल्लेले एक मोलादीक दिर्वें. शुद्ध वारेक, आम्लजनक वतान सावळी, नैसर्गिक खाणा आनी पिडेक वखद हे सगळे रानांत असल्या रूख झाडांतून आमकां लाभता. देखून आमी रान नाश करिनासता रान वाडूंक प्रयत्न करीचे. सेव ट्रीज, सेव फॉरेस्ट. आले हो आमचो संसार कितलो सोबीत. सगळ्यांनी पासवोस रंग. वा, ते उदक, प्रशांत वारे.
रूख सडा फुलां वा कितें घडोवन आसा ह्या संवसारांत. मनीस नितळाय विसारला, प्रकृतीची सोबाय विबाडल्या, आपणाक जाय तशें करून आसा. रूख सडा कातरल्यात, हाचे वरवीं पियोंक उदक ना. अनावश्यक दुर्वा वरवीं आमी सेवचे वारे विकाल जावन मारेकार जाला. प्राकृतीक संतुलन सुकलाशे बगता. नानांत्या पिडेक मनीस वळख जाला. हे हाचे सोपान तरी हेंच नैंगीक घडोवन आसा. अशें जाल्यार कशें? तर आमी सांगाता मेळया, आमचे बोवारी नितळाय सांबाळया, आमची प्रकृती मुखल्या पिळगेक बाळगून दवरया. रूख कातरतना एक जड लावया. आमची प्रकृती आमचे दायज. देव बरें करूं. आदी म्हाका आमच्यो न्हंयो तळी व्हाळ पळया कितली नितळ आसली. पुरासाणेन चलोन वताना ते उदक पळयतच पियेव्या म्हूण बगतले. रान म्हूण जाती सुकणी सवजा ते उदक पियेतली आनी आपणाची जिणी सारतली. जुळू जुळू नादान वाळटले ते उदक प्रकृतीचो वांटो जावन संगीताचो नाद जावन मनां बुलयतलो. पूण आज कितें जालां? पूण आतां ह्याच नितळ उदकांत वाहनां धुतात. फॅक्टरी, हॉटेल, गॅरेजींचे मेळे उदक ह्याच नितळ उदकाक बशितात. गर्सो आनी हेर कोयराण ह्या नितळ उदकाक उडयतात. आमी जर हे आडयना तर आमी मुखल्या पिळगेक कितें दिवंक शकतले? मामा मामा खंय वताय? ओ हांगाच पुता न्हंयक कोयर उडोवंक मस्त कोयर आसता. न्हंयक कोयर उडोवंक नजो. आनी कळलें करचें पुता. मामा केदाराई जिवो कोयर 5 डब्याक उडयचे, सुको कोयर निळशे डब्याक उडयचे, तशेंच विकाळ कोयर तांबड्या डब्याक उडयचे. कळ्ळें मामा? जायत पडा. तुका देव बरें करूं म्हाका इतली बरी मानेत दिल्ल्याक. आनी मुखार आमी उदक उरोवया, जीवन सोया. धन्यवाद. देव बरें. देवाक रचतली ही प्रकृती कितली सोबीत आसा. देवाक साव अर्गा. हो, हे उदक कशें इतलें मेलें जाला? हे उदक हांवें आतांच पितल करीचे आनी साबार मनशांनी हे पिवंक जायशे हांवें करीचे. आता हांवें नितळ उदक येवचे बरी करीचे.
जायचे परी करीचे हांवें हेरांक सांगच्या बदलाक हांव म्हजी प्रकृती नितळ केल्यार खंडीत जाव आमची प्रकृती उरोवंक साथ जातले उदक उरोवया उदक ही प्रकृती उरोवया देव बरें करूं राव राव रूख कातर नाका रूख कातरच्या पयले आमका कातर तुम्ही कोण म्हाका आडंक म्हाका म्हजें काम करूंक सोडा आळे साहेबा तुवें रूख कातरलोय जाल्यार सुकण्याक जानवरां विषय मेळना रान वाडल्या वरवीं पावस येता उदक जिरता तें पुरा म्हाका गोत्तना हांवें म्हजें आनी म्हज्या कुटुंबाच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर वावुरचें तुमकां कितेंय समस्या आसल्यार कितेंय उलोवंक आसल्यार म्हज्या धन्या कडेन वचून उलया कितें जालें अरे वो रूख कातरता हो रूख कातरूंकच आसा म्हाका घराक रुकाट जायचे पावसा लांकूड जायचे आनी बारीक लांकूड आल्या हांव दुर्बळांक दिता आतां कोरोना पिडे वरवीं काम ना जाल्यार आतां पयशे नात गॅस कसो हाडचो आमची पंचायतीकडची मेबूल बाई आसा तिका आपोवन एक पंचायतीक करया आमी बऱ्यान इत्यार्थ करया कितें जालें कोण तुमचो समस्या अरे वो रूख कातरता पळय तें म्हजें कामच न्ही हो रूख कातर नाल्यार म्हज्या घराक रुकाट जायचे तुमचो समस्या म्हाका समजलो तर रूख कातरूंकी उपाय ना खात्रीना जाल्यार उपाय ना तर तुम्ही एक रूख कातरलो जाल्यार 11 जडां तुम्ही लायज जायत बरें लावया वय वय तर या आमी जडा लावया आम्ही सर्वांनी प्रकृतीचो मोग करी जाय आणि प्रकृतीचे रक्षण करचे आमची जबाबदारी जावन आसा पप्पा आज तुमकां कामाक येता कुरट कित्या हांव रानाक रूख कातरूंक येता पुता आज तुका धन्य काम लागी धन्यान थोडे दीस कामाक येवचें नाका म्हणला हांवें जाय पप्पा बाय बाय धरती पाचवी असल्यार वेळार पावस येता तुमका मनशाक सेवक बरे वारे उदक काण मेळटा नातर तू नासतय
रियान काल आबा आयची तारीख कितली बाबा? आयची डेट 23 एप्रिल 2050 आबा. हो, या लॅपटॉपान न्यूज वाचून कितले कस जातात. एका काळार पायार पाय घालून बसून आता न्यूजपेपर न्यूज वाचची अपुरबाई कस जाली. छे ह्या चेडवान परत्यान उदक शिंपून पाड केले मग. म्हाका ताण लागल्या माय. ज्यूस दित्या. कालच हांवें 1000 रुपये दिवन 20 लिटर उदक हाडलें. आज अर्देंच आसा. तुमी अशें उदक विबाडल्यार कशें भुरग्यानो? मम्मी म्हाका ऑफिसाक वेळ जालो. ड्राय क्लिनरांत वस्तूर घालां तिके पळयताय गी. आजकाल उदक मेळना जाल्ल्यान ड्राय क्लिनरांत वस्तू नितळ करचें. आदी आमी उदकांत उमळतले. आता आपतान एक पावटी समान नावंक मेळना. कसो असलो संवसार कसो जाला. मुझे सोलार ग्लास खंय आसा म्हूण दिसाना. मम्मा तुझ्या माथ्यार आसा. ओ रिया तुमकां दोगांयकी सकाळी 9 to 12 ऑनलायन क्लासेस आसात. तुमचें कंप्युटर ऑन दवरून रेडी रावा जायत गी. ओके मम्मा. कितें गोंकली रियान? दट्टू काल मास्क घालनासतना भायर गेलो. घरा भितरच रावा. मास्क घालनासतना खंय भायर वचनाकात कळ्ळें मो. ओके मम्मा. मम्मी डॅडी हांव ऑफिसाक वेता. ऑक्सिजन सिलिंडर कमी गेले हिंगा. आसा डॅडी. ओके बाय. पळयलें मग तुमी अशीच जातली परिगत आमच्या मुख्य जनांगाची जर आमी आज प्रकृतीच्या नैसर्गिक संपन्मुळाचो नाश केल्यार. तर जागृत जावया, प्रकृतीचें रक्षण करया. Down but environment is not down या कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचं स्वागत. आमचे समय आसात लेनोरा शालोम प्रकृती सांबाळणार. प्रकृती जिवा खातीर जस्टीस जारी म्हळ्यार सुख जायना. मॅडम तुमकां मोगाचं स्वागत. देव बरें करूं. कित्या खातीर तुमी सदांच प्रकृती विशयान चिंतात. प्रकृती म्हजी आवय म्हजो जीव तिची भलायकी पाड जाल्यार म्हजी भलायकी पाड जाता. पयलें कॉलर आसा लिल्ली डिसोसा मुडी पुताव. हॅलो 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 सांग माय आयकता. पुता हांव एक कृषिक. तुम्ही प्रकृती दाखोवचो मोग सर्वांगीक देख जावं. पुता आमकां ह्या दिसांनी उदकाचे समस्ये सडते आसात. थोटाक उदक पावना. तुम्ही कितें आमच्या लोकांक संदेश दिवंक आशेतात? माय पयलें तुमकां अभिनंदन कित्याक तुमी एक कृषीक. मोगाचें उदक पाड करिनाकात. पावसाचें उदक भुमीक जिरया. वय कोरोना म्हणली पिडा आयली पूण उदकाचो समस्या म्हणले खर्ग येना जावं. वय दुसरे कॉलर आसा सारिता डिसोजा बँगलोर टावन. हॅलो हॅलो. हांगासर दग दिसान दीस चडते आसा. हांव एक टीचर. आमच्या भुरग्यांक म्हणटा घरा भोंवतणी झाडां लावंक जाय. म्हज्या घरा भोंवतणी रूख झाडां आसात. व्हेरी गुड टीचर. तुम्ही हे खेळांक दे. माने गोंडू मारा उडी गोंडू वाना. अकरेच्या कॉलर आसात आर्चिलेस दुबय टावन. हॅलो भोव बरे प्रोग्राम. आमी टीव्ही पळयत आसात. आमकां आनी आमच्या भुरग्यांकी तुमी एक देख. आमी प्रकृती उरयता आनी मुख्या पिळगेकी नितळ परिसर दिता. प्रकृतीची सैनिक लेनोरा शालोम तुमकां आमी रिली जावन आसा. देवान दिलो सगळी संसार उपयोग करया. Lockdown but environment is not down. ये राणी. ओ डॅडी. अरे ते तोटात भरून भोपळा म्हटला तरी 20 राडरे होता. जाय डॅडी. कोसरांगा बायच्या लक्षात पोपला मागीर इंचता. पहिले परिसर नितळ करता. आमच्या शिक्षकांनी सांगला परिसर नितळ केल्यार मात्र आमकां बरी भलायकी अपनावेत म्हूण. कितले वस्तू 2 दिसांचे आणतो. आमच्या गामाचे पहिले उंबळटा मागीर वचून रांदता. ये गाम गे ये लॉकडाऊन म्हणून घरा अंगटून गेला अंग पुरा. उदा बारी थंड आसात. इल्ले नाया इल्ले सुक्क जायत जिवाक. राव मामा रावते. राव मागी बाहेर रावते. हजारो वयर लोकांनी पियोनच्या उदकान तू नाशी आणि तू उमळीशी तर ते उदक मेळे जाऊन लोकांची भलायकी बिघडटा म्हणल्यार तुम्ही नेनात गी. हा कितली मस्तशी प्लास्टिका भरल्यान घरा वेगी वेगी हुलपयता. मागीर म्हाका पेटेक वचूंक आसा. दनपार उपरांत हे लॉकडाऊन म्हणून पोलीस वचूंक की सोडिनात.
ते तुवें हे प्लास्टीक उडपयल्या वरवीं काळो धुंवर सगळ्यांनी विस्तारून नितळ असलेले वारे विकाळ जाऊन लोकांची भलायकी बिघडता म्हणले तू नेनांगी आबा वासरा कोण काय येता येईल सगळो दीस गोट्यान आंबेता पुता ताका इल्ले भाय सरसिन वरून दोन आडिया म्हणून वैसरलो आबा वासराक बाय सरशी धुई नाका उदक मेळे जाता जाय पुता ये अरे पुता तू खंयच्या इस्कालान शिकताय रे इकडच्या इस्कॉलांत हो हा ही गर्दी इस्कालान गी तू भारी हुशार आहे अरे पुता इस्कोला शिकयले पुरा जिखून धरण हाय गोपनातले आमकां परिसर संरक्षणा विशयांत बरें लीस हांव शिकयलंय पुता वय आमी आनी उदक आनी परिसर मेळयना हाचे विशयांत दुसऱ्यांक कितें देख दिता परिसर संरक्षण करूया बरी भलायकी आपणावया या लॉकडाऊन दरम्यान घरा राहून राहून पुरो जाले येस ही तोठान कितले गलीज आम्ही सकल तोडाक्या बाय यामचे तोडगी वय बेबी कित्याक हांव ल्हान आसतना गैरी थेळा सोबीत लात खाला अशें गलीज जाला वय बेबी आमच्या राष्ट्रांत तशे दर्यो न्हंयो तळे पुरो पाड जावन तसा कित्याक म्हळ्यार लोक आसा न्ही आपल्या स्वार्था खातीर घरा आलो कोयरान उदका घालता उदक पाड जावन तसा उदक मेळे जावं के मात्र कारण नाही बेबी आम्ही घरांनी पाऊस सुरू जाताना उदक असो कणी काण दिता त्या कणये उठून आम्ही घरांतलो कचरोय घालता ते कचरो त्या उदका वट्टू सरवन असल्या तळयांक सरवता या तळयांत आले उदक ही पाड जाता असल्या तळयांत अशें उदक वचून खंयच्यागी एका न्हंयाक दर्याक वचून सरवता ते दळा थंय आणले उदक ही पाड जाता ते मात्र नाही कुंकडाच्या फॉर्मांत थोडे पडे काल जाता कुंकडां मरतात ते दळा तो लोक असल्या उदकाक तती कुंकडां आण घालता ते दळा हे उदक मस्त गली जाता अशें एका तरान आमीच कारण आणि हे उदक नितळ करूंक जायना गे जाता बेबी आमच्या घरांनी असो कचरो बुधवारा येवच्या पंचायतच्या गाडयेक आमी देजय अशें पुरा उदका घालूंक नजो मागीर साबार मनजात त्यो मरतात न्ही ते दळा आमी उदकाक घाल नजो हे मल विसर्जन उदकाच्या मालिन्याक मुख्य कारण जावन आसा लॉकडाऊन मुक्दले उपरांत येवच्या वाडया जमतीर आसा न्ही आमच्या वाडयांत कोणागर शौचालय ना तांकां सरकाराच्या लेखार शौचालय बांदून दिवचे एक आमी सूचन दिवया वय जळा आमी हे उदकाचे मालिन्यान सुकोवी बी आमच्या राष्ट्रांत तश्यो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र न्हंयो पुरो पाड जावन उरतात आनी मुखार हांव आसाने आमच्या क्लासींत आल्या भुरग्यांक आसाने असले उदकाच्यो आकार सांबाळूंक सूचन दिता आमी दिता जीवासो सांकेती सुदा हे उदक वस्ती करचे उदकाची आकारा बऱ्या रितीन सांभाळून तुम्ही आमका सहकार दितात मु हा कितली कोली मका जाणणं पुरो झाले मका आज तू कात्रीचे हॅलो हांव सिरलामाच्या घरांत उलयता आज सांजेर तू फ्री आसा एक 2 रूख कट्ट करून काडले जायत हा कितली दोग फॅना पोंदाक रावल्यार वारें पडना सगळो दीस फॅना ऑन दवरन कारण ताचे बिल्ल कितल्या आयला म्हणून गुत्तुना या कोरोना दरम्यान कामाक येवंक ना सांबाळी मेळना आणि वारें वाळना हॅलो हे टीव्ही ऑन कर टीव्हीर बारी बरें प्रोग्राम जाता लावदा तोसी बिसैब रूख झाडां लावच्या विशयान कान्यांगे बरें इन्फॉर्मेशन दितात तसा पळे जाय पळयता आमची प्रकृती आम्ही राखून बरी जाय आमचे मोदेक आणि प्रकृती मोदेक समजणेचो बाण उपसाचे या प्रकृतीक आम्ही सोबया रूख राखया आणि नवी झाडां लावया आम्ही या झाडाक सदांय उदक घालया हे झाड कितले ओडलो रूख जाता कोण ना
सुशोभित सुंदर बोलायके ओंद भूमी बोलायके ओंद म्हणता ही दिसतंय पण ओल्ड फॅशनाची. आणि तू पळे खाळे पचवे झालाय मालिन्या जाऊन खाणे पचवी जाऊन किटले स्मार्ट गोत्या हो. आता आणि मुझे लोकांकडे पुरा असा मोबाईल इंटरनेट लॅपटॉप बिल्डिंग ओढली तुझ्याकडे काय लागले. मुझ्याकडे सुखू संतोषू समाधान बोरी भूमी यो उदाक वारे सगळे असा तुझ्याकडे काय असा शब्द मालिन्य वायू मालिन्य जनसंख्या पाऊस येणं ते उदाहरणं ही सगळी तुझी प्रगती नसतं आणि हे काले तो काले करता ते तो जडाला येतं आमचं लोक परिसरासो मोग करतलो आणि सडी जडाला येतलो आणि तुमचं लोक पळे रूख कातर घालता. लोक कातर नाही घाले तो रूख आले आमची गाडी पार्क करून नाही वस्तातच झालं. काय झालं तुका जळारी सप्तात की मुन्नो जळारी गिलारी काय नाही रूख कातरताय पळे तंतू तुका दुखता रूख काय झाले माझ्या घाले दुखता आमची प्रगती झाली अशीच हात जाऊन आमचं लोक कुशी पावता. प्रगती सोय परिसर नाशी जाता आणि जनसंख्या वाढून येता. तू हे केला आहे तुझ्या भविष्याविषयी चिंता आहे. 2050 ची भूमी तुमच्या तोंडावर दिसरात वळवळून मरता माका मरवून नका प्लीज माका असं या समजालेंगी तुका आता तू तुझ्या भविष्यासमोर समजाना झाल्या रे आणि वातावरणाचो दिसवड कशी झाल्या रे तू यशस्स घडी मरतली सगळे जडा लायतल्या प्लास्टिकाचा उपयोग करतेला आणि आमचं परिसर आम्ही स्वर्ग करतेला. न्याय जाय ह्या मनशान आमचो जागो आक्रमण करून आमची संतत नाश केल्या आमची बिडारां कुडारां घाल नाश केल्यान आमच्या जिवाक खणाक वस्तेक रक्षण ना जाला. आमकां बचाव कर आमी निर्गतीक जाल्या. प्रकृतीचे समतोलन नाश जावन पावस ना बेळे ना मनीस चड आनी चड पिडेस्त जावन परिसर दुखावन पिरगोन गेला. तुमच्या कर्तव्यांक फावो जाल्ली शिक्षा तुमकां आनीक शिक्षा फावो. स्वार्थान आनी पयशांच्या आशेन सर जिवींचो नाश केलाय. आमचे ते स्वार्थ ना पयशांची गरज ना आमी एकवटान जियेता. अशें सरान नाश करशी जाल्यार सेमको नितळ वारें नासतना मरतलोय. आतां बोगच्या अनाहुतांकी चडसो कारण हे मोल ताका कशें समजतलें. आतां आयक सेमको नितळ वारें उदका आनी वाऱ्यातावन मातयेचें संरक्षण थंडाई उदक जिरोवन परत्यान मेळाशें केल्लें. फळ वस्तू दिल्ल्यो वखदां आवाज मलीन आडायिल्लें पावस शेतां बेटांनी बेळ्ळें सावळी दिल्ली वारें वादळ आडायिल्लें इटाळ माती उत्पन्न केल्लें. ह्या सर्वात मोल बांदूंक असाध्य असले हजार रूख कातन रानां नाश करून व्हडलीं बांदपां कारखाने रस्ते निर्माण केल्यात. अशेंच स्वार्थान जियेशी जाल्यार तुजो मुजो सर्वांचो नाश तें खंडीत. ही प्रकृती देवीस न्याय दिवन दी. मनीस बुद्धवंत चिंतूंक शकता स्वार्थ सोडिनाय तर तुजो नाश खंडीत. तुजो नाश खंडीत. म्हजी चूक जाली म्हाका बक्षी हांवी जियेतां हेरांकी जियोंक सोडटां. पापा फ्रांसिसाचो संदेश लावदातो सी यशस्वी करया. आबान रूखला इल्ल्यासो दादान ताजो पोस्ट केल्ल्यासो फळ आज आमकां लाभला. लावदातो सीच्या नावानं आम्ही लायिल्ली झाडां आज फाल्यां फळ दितात. पूण आमच्या भोंवतीच्या परिसरान कितें जालां पळया. रानां तोटां कातरली बांदपा फ्लॅटां उबारली. गोंयचें तापमान चडलें प्राकृतीक अनवरां वाडली. खाण जेवण उदक वरें म्हारग जालें. पाण्याच्यान पेटे पर्यंतल्या आमच्या जिवितांत गोंयची संपन्मुळां आमची जतन घेतात. आधुनिकतेच्या दवलेन ताजो सारको वापर करिनातल्यान परिसर मेळ्ळा. परिसर संरक्षण आमच्या घरांत सुरू जाल्यार परिसर मालिन्य उणें जाता. म्हजी आवय बापूय दोगांय दफ्तराक कामाक वतात तरी घरा मुखल्या इतलेशा जाग्यार सिमिटीच्या वयर
गुन्हेन रानवय करतात. फाटल्या 4 वर्सांत आमगेर मॉलदेव मार्केटीची रानवय हाडूंक कुसना. मास्तेची बोटकाम पेंट घालून निसान कुसून उदक बसून जडांक घालतात. रानच्या कुडांतलो उरल्लो कोयर आमगेर सारें करतात. गुन्हेन जडां लायल्यात उदक इल्लेशें पावता. सगळ्यांनी एशेंच केल्यार आमच्या शहरांतलो 80% कोयरा समस्या निवार्यत. वामनजूच्या मंदिरान जाल्ले प्राकृतिक विकोप आडावे ते आसले. मेंगी डाडा हा खंडित. आमचे कुटुंब वावरतेचे आणि परिसर संरक्षणाचे पाळणे जाला. परिसर सांभाळणं मुखल्या पिळगेक दिवची जबाबदारी आमची. तर आम्ही कितें करया? प्रकृतीची संपन्नता उरोवया. परिसराचे राखण करोव्या. तुम्ही सायबा तुका बोरे दिसले गिन्यान सोतेन रोचून काळीज खुशाल जाले. तू कोण आहे सांगून गो? आव वेराऊंची भूमी त्याका कातर नाका त्याका कातन कशी झाला पडे स्थिती काल झाला स्थिती नाही पडे बरड भूमी कारखाना जाऊन दुरो आणि कारा जाऊन दुरो ये पुरा रुकतलन गाऊंची स्थिती पडे आव या उजान आव नसता तू दया कर रुका कातर नाका तुझे वरी दया दाखे तो भूमी मुझे दरमान खापता हमें तो शकत के सामान बापू बापू माय सदाय सकाळ
वाली झाडां लायता, झाडांक उदक घालता, माती घालता, काळ्याक बाय बरें सवाल या भुरग्यानो तुमकां ताची जबाब दिता या आमची माय तो जबाब दिता ऐकया कित्याक माय कित्याक म्हळ्यार फळ वस्तू केल्यार सक्कडी बरेंच उरता आनी सगळ्या म्हज्या भुरग्यांक आनी नातरांक आनी वट्टरांक सगळ्यांक ते खावंक मेळ्ळें जेवणावें करचें तशें अरे ते अळे पपय आसा हांगे अळे कारानो पुरो आसा अळे आमच्या पुर्वजांनी ही पुरो रांदळी फळ वस्तू रांदल्या लायिल्ल्यान आमकां ही खावंक मेळटा कळ्ळें अळे हांगा पळय टोमॅटो आसा तशें आनी ही झाडां लायिल्ल्यांत रूख लायिल्ल्यांत आमकां बरें नितळ वारें मेळटा तशेंच आमची माती बरी उरता घट्ट उरता आनी आमकां जाय पुरतो पावस आनी बरें एनवायरमेंट मेळटा अळे आमच्या ह्या मायन 25 वर्सां पयलो लायिल्लो रूख ह्यो जांबांचो अळे जांबा अळे या लो तर भुरग्यानो अजून तुमकां कितें शिकोवंक मेळटा जशे आमच्या मायन आबान मस्तू वर्सां पयले लायिल्ली झाडां आज रूख जावन आमकां फळ दितात तशेंच आमी आतां लायिल्ली झाडां आमच्या मुखल्या पिळगीक फळ दितली आतांच्या काळार मनीस रान रूख नाश करून अपार्टमेंटा फ्लॅटा फॅक्टऱ्यो बांदतात ताजे वरवीं सॉयल इरोशन डिफॉरेस्ट्रेशन जाता देखून आमी सर्व हातांक हात मेलून लावदातो सी म्हणल्या देह काल झाडां लावया Greetings, my dear. Today, I want to tell you the story of my life. Once upon a time, I was a beautiful land with lush green trees and fresh streams of water. And then were born my children. I was happy in the beginning. But as they grew, everything changed. They wanted more, not content with what they had. They stripped me of my green clothing. They pollute my clear waters. Their shouts echoed in the depths of my mind, and the smoke made painful blots on my skin. I am hurt. My children are destroying me. I, who gave them everything, who sacrificed my happiness for theirs. Hadn't the Lord said, love your neighbor as you love yourself? So do you not love your Mother Earth anymore? Is this what I deserve? Then please don't forget me. Save me for my sake and yours. उदक मेळयल्ले वरवीं सगळ्यांची भलायकी पाड जाता. उदक कितलें जाय तितलेंच वापरया. हर एक थेंबो उदकाचो भोव मोलादीक. हॅलो कसा आहे तू वय जालें उदक जिरवया. गुडे दोंगर उरोवया. माती आमचें दायज. प्लास्टीक उलपावचें नाका. खंय जाय थंय उडोवचेंय नाका. रूख झाडां कातरन वा उजो घालन रान आमी नाश केलां.
आता आम्ही रूख झाडां लावया आणि त्यांचे पोषण करूया. दिसाचे नैसर्गिक उजवाडासोंदी 20 सकत विबाडचे नाका, कित्याक 1 युनिट 20 सकत उरोवणी 2 युनिट उत्पन्न केल्ले बरी. बाबा तू म्हाका पलतडीक चडताय बोस आम्ही या आता हे काही उडवचे हांगाची उडया बहिणे तू येते किती उदका कुडयले म्हज्या बॅगा घाल्या वास येत तुवें ते प्लास्टीक उदका कुडयल्यावर उदक मेलेक जाता आनी आमकां आनी आमचे उकले पिळगेक बरें उदक मेळना आनी ते प्लास्टीक मासली केल्यावर मासली मरतात. जायत बाबा आणि अशें हांव उडयना सॉरी बाबा. पचार कर दर बाबा आम्ही या उदक मेलाप करिनाका. रूख झाडां कातरून परिसर नाश केल्यार हर एक जिवी कितले नश्ट जाता आतां आमी पळोवया. भुरगीं रुखाच्या सावळे पोंदाक खेळून आसात. भुरग्यांनो उठा म्हाका हांगा रूख कातरूंक आसा. अंकल रूख कतरनाका रूख कतल्यार सगळ्यांनी वाट सामकें केली परिसर नाश जाता. आयली म्हाका ओडली भूत सांगू रूख कातरून विकल्या म्हाका कितले पयशे मेळटा हांकां कितें गोश्ट वसा वसा हांगा जावन थोड्या तेंपा उपरांत मुणजाती मनशां सुकना पिवंक उदक ना, शुद्ध वारें ना, वताक तण करपून गेला, गोरवांक खावंक थंड ना, बेळे करूंक रूख झाडांक उदक ना. अय्यो देवा हांवें कितली व्हड चूक केली. रूख झाडां कातून हे परिसरच नाश केलो. आज म्हाका पिवंक उदक ना. म्हज्या रूख झाडां मनशांक उदक नासतना मरताय. कितली व्हड चूक केली हांवें. देवा म्हाका बक्षी आनी म्हाका हांव रूख झाडां लायता आनी ताचो पालन कशें करता, परिसर संरक्षण करता आनी ह्या परिसराचो हांव मोग करता. लाव दाग तोसी परिपत्र बापाचं हे लाव दाग तोसी परिसर रक्षण करून जर तू वेशी मुलगे बरे परिसर दिशी. लाव दाग तोसी परिपत्र बापाचं हे लाव दाग तोसी परिसर रक्षण करून जर तू वेशी मुलगे बरे परिसर दिशी. Wilson. Yes? When are you going to cut the tree? How many times I have to tell you? Okay, I will do. Don't stop nagging. Dad, stop. What is it? Don't cut this tree. Your mother has told me to cut this tree. She is tired of sweeping this place. No, I have to cut this tree now. Dad, please don't cut this tree. Let me explain it to you. Okay, tell me fast. There are many reasons why we should not cut these trees. Trees help us mainly to reduce air pollution. Trees absorb harmful substances and clean the air. They absorb carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen back into the air. Trees and plants trap the polluted air at ground level. Trees not only prevent soil erosion but also trap harmful substances from flowing into rivers and seas. Trees help to cool the atmosphere and they help us to get more rainfall. They help animals and birds by giving them shelter. They give us life-saving oxygen for free of cost. Cutting of trees will lead to global warming.
we will have to breathe polluted and dirty air. All of us can contribute by not cutting these trees. Dad, please don't cut this tree. Yes, Vilena, you are right. You have opened my eyes. I will not cut this tree. Thank you, Dad. Come, let us go home. आणि तू काय करता असा आहे माड तुका काले दिता जीवन तू काय करते असा आहे आम चिक्कू झाड लायता असा चिक्कू झाड पेरा झाड आंब्याचे झाड गोवाचे झाड ती पुरा लायता असा ती लायलाय आमका बरी फळा दितात आणि नितळ वारे दितात विशाल तू काय करता असा ये सौगो कत्रून माडयेच्या मुळांगल ते असा मुळांगल्यार माडी ओड्ड जाता आणि आमका नितळ वारे आणि सावळी दिता आणि आम्ही परिसर रक्षण करियेत अबा तू काय करता असाय काल करता दिसना तुका हे लोक सगळे लायले पण लायले हे काही बेव आणि आंब्या रोक पणसा रोक बिये रोक ते लायले आणि मुका तुमका सगळं फळा भेट जाता न्ही गो केल्यार जाता तुमका तुम्ही असेंच करा मम्मा तू काय करता असाय हांव सारे ओवन माडाच्या मुळाक घालता वो हे सारे घाल्ले वरवीं हे माडयो व्हड जातात हब्बा माडयो रूख कितले थंड वारें दादा तू काय केन खत्री ते असाय ये वाटेक आडता पता देखून खात्री म्हणून खातरचो ये खत्री नाका ये खत्री नाका कित्याक म्हळ्यार आमकां नितळ वारे आनी आमकां सावळी दिता आनी आमी परिसर रक्षण करियेत तर आता आमी एक जड लावया रूख झाडां वाडया परिसर उरया यो एकलो ऑफिसर ताच्या घरचो कोयरान या नाही तुडयता बाबा एका हप्त्याचं कोयर मागीर थंय उडोवंच हांगा उडयल्यार वळोन येतालो सकाळी बडेन वस्तरून मेल्यार काम जाल्ले बरी वेगी वेगी धुवन काडीचे आज वस्तूर सुमार आसा पोतेंचे पडले मुंडून काडया मस्त चिकोल आसा वस्तुराक अबा पुरो जाले आज लाईट थोडीशी आसात विगी धुवन काडया तुम्ही आम्हा काल करतात कॉर्पोरेट काल झाले तुम्ही असे घरचे सामागी काल गेला या उदकान तुम्ही तुमच्या घरचो कोयर उडयतात या उदकान आयदनां धुतात वस्तू रोवून दितात अशें केल्यार उदक मेळटा सबार लोक येंत उदक पिवंगी तांच्या विविध कामाक येंत उदक वापरता अशें केल्यार लोकांची भलायकी पाड जाता सबार तरांची पिडा येता होय गे आता कळल्या म्हणून आनेमकार अशें करिनाकात ना नेमकार आमी अशें करिना उदक नासतना मनीस जियेना अरे जीविक उदक जायजेच आम्ही सर्व मिळून उदकाचे संरक्षण करूया सर्वांक म्हजे मोगाचे प्रणाम मोगजनो ह्या दिसांनी आमी कोरोना नेमकी घराच आसाव लॉक अँड रॉकन सांगल्या चटवटिके पैकी सॉइल पोल्युशना विशीं एक नाटकुलो प्रदर्शन करता हा कितली बरी बिस्कीट ही बिस्कीट खाऊन पोट भरलें बिस्किटीचो तोटोय पण जावन आयलो अगर हांवें ह्या बिस्किटीचो तोटो घरा व्हेल्यार म्हजी फ्रेंड्सां पळोवन हांसूंक खातलें वही मागीर आमची मोरी आदित्य गेली वय हांगा तुडोन या कोण पळयता जीन तुझी वस्तू बारी सुबिता गो तुझी बारी सोबिता ने तर आम्ही एक सेल्फी काढूया रे हांगा हांगा पाटली सिनरी काय सोबीत ना कसरो उडयला वय कोणे पुरा कसरो उडयता असेल आम्ही हांगा जाऊन या आम्ही दुसऱ्याकडे काढूया शे आज जेन येवंकूच सुनाने आम्ही पुरा बिस्किटी ऑर्डरली आता हांवें तर खायची असता जेन मिसनास तू हे कशें करताय पृथ्वी देवाचे धरणे पृथ्वी नाश करचो कोणाकूच ना अगर तू अशें केल्यार आमच्या वाठाराक एक नांव येवंका कळ्ळें तें गोत्ता गी तुका कळ्ळें तें नांव
कचऱ्याचो कोंड हाजकी व्हडली समस्ये नव्यो नव्यो पिडा येवन वखद नासता कितली जण मरोंक आसात. आतांच पळया कोरोना पिडे वरवीं कितली जाणां वखद नासता मरण पावल्यान. वय तुम्ही सांगले सारखे म्हजी चूक जाली म्हाका माफ करा आनी हांव हे कचरो उडय नासतना बगार तुमचो सांगात दिता. आम्ही हे वाटार नितळ करया जायत सक्कड सांगात मॅडम नितळ करया. टिक 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 कसम ये खाए रे. टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे. टिक 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 कसम ये खाए रे. टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे. Thank you one and all. Good morning. I'm Mother Earth. I thank God, our Creator, for this beautiful green environment. And the life-giving oxygen. Look at the beautiful flowers, the fruits and the vegetables. The forests are our lifeline. The trees provide shelter to all animals and birds. And above all, bring rain, which provides us with water, the elixir of life. The earth is a beautiful paradise. Man's greed for wealth was too much. Man cut trees and suffered and built buildings. Oh, it's hot. I'm thirsty. I'm hungry. Where are my plants? Where are my children? Oh, what a beautiful building! So, what's the use if it's beautiful? Does it provide us with oxygen and water, the elixir of life? Oh God, I'm sorry. I will plant new saplings and I promise you I will never cut trees. The earth will flourish. The earth is smiling once again. A home to humanity and mankind. You should always protect Mother Earth. Thank you. तू bowling, I'm batting. आता केले नाही पुरो उठा वसा वसा हात पाय धुया. कोण रे ते उदकान गेलता? कोण उदकान गेलता? आमच्या अख्ख्या इंडियांत हर एका वर्सा 70% उदक मेळटा वा पोल्यूट जाता. हाका कारण आमी मनशां. आमच्या घरांतले वेस्ट, फॅक्टरी इंडस्ट्रीचे वेस्ट, ड्रेनेज हे सगळे आमी व्हडल्याक न्हंयक दर्याक सोडटा. आनी सगळ्या इंडियांत आमकां पिवंक मेळचें उदक 0.3% मात्र. तर आमी सगळ्यां उदक उडयव्या आनी पृथ्वी वाचव्या. मग नुर्दी सर्व लोकांनो जागे आम्ही जाऊया बरो फुडा
एक जाणां लाव्या